हे पळयात 74 रस्त्यावेलें चित्र। सबंद गोंयभर सध्या हेंच चित्र। जगार भोंवन गोरवां दीस काडटात। पावसान तर गोठ्या परस भायलो चोरव बरो। लोकूय ह्या गोरवांक आनी गोरवाकारांक विटल्यात। त्या खातीर खूब एक्सिडेंट जाता आनी कितें कितें जातात, परंतु जे रस्त्यार गोरवां बसलेलीं आसता तेजेर कोणाचेच कंट्रोल ना। आतां कोणाची गोरवां ही कोणाक खबर ना। गोरवाकारांक जमना जाल्यार खंय सरकारान स्वता ह्या गोरवांक पोसची, ना जाल्यार जो तो गोरक्षकांक बोट दाखयता। गव्हर्नमेंटान कितें जाता तो जाता हेंचो बंदोबस्त करपाचो, कित्याक हेका आपटूंक लोक मरता आनी कितें जाता एक्सिडेंट जाता। गोरक्षक म्हणून सगळ्याक बोवाळ जाल्ला, पूण गोरवांचेर कोण लक्ष दिना। ह्या गोरवांचेर अन्याय चल्लेलो आसता। आतां म्हाका दिसता हांकां कोणी सरकारान हेंची दखल घेवची। सरकारान हेजेर बरी काळजी घेवन त्या लोकांक आनी जी गोरवां सोडटा तांकांय कितें तरी दंड घालचो, आनी जेणे करून आपली गोरवां आसा ती तेंच्यांनी मालकान बांदची, नाजाल्यार सरकारान ती सरळ उखलून एका तरी जाग्यार असो जागो निर्माण करचो, NGO मार्फत करचो, नाल्यार आनी कितें करचो आनी तांचो बंदोबस्त करचो। सरकारान एक कोंडवाडो करचो आनी ती गोरवां उखलून कोंडवाड्यान दवरची, आनी गोरक्षक जे काय म्हणटात की आपूण अशें जालें तशें जालें, पूण तेजेर कितें गोरक्षण तरी कंट्रोल करचें न्ही। सरकाराच्यो स्ट्रे कॅटल स्किमी कागदार। पालिके कडेन ही गोरवां दवरूंक सुवात ना। पालिकेन खंय नाणसाचे श्रीराम गो संवर्धन केंद्रा कडेन ही गोरवां सांबाळूंक दिवची म्हूण थाराव घेतला। आमकां कितें जालें, आमी एक रेजोल्यूशन केलेलें आहा की एक स्कीम आसा ती आमी घेवपाची म्युनिसिपालिटीन आनी एस वेल एस तेका दिवपाची म्हणून गोशाळा दिवपाची। सद्याक आमकां कितें जालें प्लेस ना, सो आमी ती गोशाळाची प्रपोजल आमी धाडलेली आसा ती तेका स्कीम दिवपाची म्हणून। ते कितें म्हणटा गोशाळा आमची आमी आतां तेका रिक्वेस्ट आसा आमचे गोरवां व्हरपाचे जाल्यार ते आमी करतले म्हणटा ते। आमी ती घेतली फुडें आमी स्कीम ती आमी तशेंच रेजोल्यूशन केलेली आमी घेतली आनी तेकाय बी दितली अशें म्हणून गोशाळेक। पालिका सांगता एक आनी करता एक। गोरवां सांबाळपाक गोशाळा तयार आसा, मात पालिका स्ट्रे कॅटल फंडाची जाग माग करिना। स्किमीक लागता ते सगळे डॉक्युमेंट गोशाळेन पालिकेक दिल्यात, तरीकूय पालिकेची नाटकां चल्ल्यात। तेन्ना आमचें काम तेंच्यांनी ऑब्जर्व करपाचें, पळोवपाचें, आनी त्यानंतर जो सेपरेट अकाउंटान फंड येयल्लो आहा तो आमकां ट्रान्सफर करपाचो आहा। तेच्या खातीर सेपरेट अकाउंट ओपन करपाचो आहा, तो म्युनिसिपालिटीन आजून पर्यंत ओपन करून आमकां तो अकाउंट दिवंक ना आनी एनिमल हजबंड्री तसो प्रोड्यूस करूं ना। तेका लागून ही आमची स्कीम थांबलेली आहा। तेन्ना तेंच्यांनी लवकरात लवकर तो करपाचें आनी आमी रस्त्यावयले भटक्या गोरवांचे आहा तांकां जी समस्या आहा तांकां केअर करपाची ते आमी घेवपाक तयार आहा। पूण मुख्य प्रश्न आतां फंडाचो, तो फंड जर सरकार अवेलेबल करता जाल्यार आमी ते करपाक तयार आहा। आमी करपाक ते प्रयत्नशील आहा। सरकाराच्यो स्ट्रे कॅटल स्किमी सध्या कागदार आनी गोरवां रस्त्यार। स्किमी रस्त्यार येतल्यो तेन्ना गोरवां गोठ्यांनी पावपाची। तो मेरेन पुलिसांचो रोड ट्रॅफिक कंट्रोल गोरवां कडेन। चरपाक सोडिल्ल्या भशेन ही गोरवां पेडणेच्या बाजारांतल्यान रस्तो मेळत थंय आपल्याक जाय तशी चल्ली। पुराय रस्तोभर चलपी ही गोरवां येरादारी खातीर मोठो प्रश्न जाल्यात। बस येवं ना जाल्यार ट्रक रस्त्यावयली हालपाक खुसतात। ज्या लोकांची गोरवां आहात ती पयलीं शेतान खंय तरी बैल ना हेका बांदताले बी, सगळीं लोकांनी शेतां पाड घातल्यात। शेतां करपी कोण ना। गोठे जे आसले ते गोठ्यांचेर आतां मातशे पारेती काडून तेतून लोक भाड्याक दवरला, पूण गोरवांचे कोणी चिंतूंक ना। जेन्ना गोरू जर मातशें गाबण आहा जाल्यार जर तें दूद काडून दिता म्हूण कळ्ळें जाल्यार ते 2 दिसांक मात तो गोरवांकार तें गोरवां सोदूंक येता। आयज सरकारान जो इतको करोडांनी पयसो मोडून हो बस स्टँड उबो केला, फक्त तो बस स्टँड पाटये पुरतो आसा। ती आमदार मिनिस्टरांची फक्त नांवां घातल्यात, त्याची कार्यवाही काय ना, कोणाचें नियंत्रण ना। थंयसर येवन गोरवां रात दीस बसून थंय तो बस स्टँडाचो कोंडवाडो जाल्लेलो आसा। नव्या बस स्टँडाचेर प्रायव्हेट बसवाले येनात, ते परस कोट्यांनी मोडून उबारिल्ल्या बस स्टँडात ही बेवारशी गोरवां बांदून दवरल्यार येरादारीक तरी शिस्त लागतली म्हूण लोक उलयतात। पूण नेमको हो बस स्टँडाचो उपयोग सध्या गोरवांक तरी जाता। आतां हांव मागता देवा कडेन मातसो एक कोणें मनीस म्युनिसिपालिटीन नाल्यार कोणी एक दवरपाचो, आनी चवथी मेरेन गोरवां जर हे बस स्टँडाचें कांय जायना जाल्यार गोरवांक तरी हांगा दवरून एक आमकां दिलासो दिवपाचो रस्त्यार। हो जो हायवे आहा 17 नंबर हायवे फ्रॉम द करसवाडा जावं आमचे पर्वरी, हे सगळे रस्त्याचेर गोरवां बसलेलीं असतात। रातची एक्सिडंट जातात, तेजेर कोणाचें नियंत्रण ना। दुसरी म्हणजे रस्त्याचेर लायटीच ना। आतां LED लायटी घालतात, गांवांत घालतात, पण हायवेचेर
हायवेचेर एकय ट्यूबलायट पेटना. कितके दीस जाले आतां फाटल्या दिसांनी सगळीं गोरवां बिरवां रातची रस्त्यार भरलेली असतात. रातची लायटी ना म्हटल्यार ते आमकां दिसना. फाल्यां सकाळीं कितें एक्सिडंट जातात ते बावडे पडटात बिडटात आनी ते वयतात, तेजें आमकां कांयच कळना. पूण फाल्यां सकाळीं कितें कळटा, कितें काल राती एम्बुलन्स येयलेली, कळ्ळें पडलें रे गोरवां बसलेली म्हणटात आनी ते एक्सिडंट जाल्ले आसता. आनी हे गोरवां बसता पळय तेजे कितें तरी उपाय काडचो गव्हर्मेंटान, कित्याक थंय ना बसचे अशें कितें तरी करचें हेंच्यांनी. आयज ही हांगा रस्त्यार पळय गोरवां आसा न्हू, तेजेर खंय तरी एक आळो घालचो सरकारान. लोक हांगर फाटल्या दिसांनी 2-3 जाण पडले हांगर, पडोन ते हात सुद्दां मोडलेले आसा. सो आतां जर सपोज कोण येयलो आनी व्हरपाक कोण येयलो जाल्यार मालक आत्तां धांवन येतले ते. आमी आत्तां पडपाचे हांगर, कांय कळना काळखान हांगा.